नमस्कार. अलुमनाई आमगेल अभिमान कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांके स्वागत. आज आमगेलो टसा आमगेल अभिमान आमगेल अलुमनाई डॉक्टर वैष्णवी किणी. नमस्कार. तुमक सगळ्यांक गोत असल्यावरी वैष्णवी एक सेलिब्रेटेड सिंगर. ॲज अ सिंगर ती पुराजनाके परिचय असा. बट आज आम्ही तिगेला सिंगिंग जर्नी ओटू तिगेला एक प्रोफेशनल जर्नी तिगेला एक अकॅडमिक साइड आम्ही तिगेलो तो भासाभास करूया. आता वैष्णवी कर्नाटका आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अंतू एम.डी. करता असा. द्रव्य गुणा मळेला अंतू एम.डी. करता असा. आम्ही थंय दुखून तुगेला तो भासाभास सुरू करू जाला रे. तुका फर्स्ट डॉक्टर जाऊ का म्हणून केन्ना दिशिल्लें? ॲक्च्युली सान आसतना म्हाका टिचिंगांत चड इंट्रस्ट आशिल्लें. म्हळ्यार हांव घरा येवन शिकोवचें, बॉम्बे पुरो दवरून तांकां शिकोवचें म्हणून सांगून. सो टिचर जावं म्हणून एक मन आशिल्लें म्हाका. बट समवेर अलोंग माय जर्नी सान आसतनाची थ्रू सोसायटी आय गॉट दीस म्हाका एक रियलायजेशन जालें की डॉक्टर एक प्रोफेशन इट इज व्हेरी नोबल प्रोफेशन. मेनली म्हगेल्या अम्माल निमती म्हळ्यार तिका मस्त एम आशिल्लें नर्स जावं म्हणून सांगून. सो म्हाका ताजी इन्फ्लुयन्स म्हाका जावया आय थिंक ताजे वयर एक मोग स्टार्ट जाल्लें. सो 10th जाल मागीर ऑप्शन्स आशिल्ले. सो आय वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर म्हणून सांगून हांव PCMB घेवन ताजे नंतर एंट्रन्स आय ऑप्टेड फॉर दीस प्रोफेशन, डॉक्टर्स प्रोफेशन. ओके. तू आता मेडिकल फिल्डान तू BAMS केलेला म्हळ्यार बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन अँड सर्जरी केलेला. सो कसं एक BAMS तू सिलेक्ट केला म्हळ्यार कसं एक स्पेसिफिक रिजन आस की? निजावन सांगता जाल्यार BAMS म्हळ्यार कसलें तें तूं कसं शिकताची म्हूण सांगून म्हाका तितलें आयडिया नाशिल्लें सान दुखून. म्हाका एक डॉक्टर जावं म्हणून काश आशिल्लें. म्हाका पेशंट्स पळोवका तांकां ट्रिटमेंट दिवका म्हळ्यार तितलें स्पेसिफीक म्हगेलें कसलें ड्रीम नाशिल्लें. बट एवरीथींग आमगेलें फेट, इट्स ऑल फेट. सो समहाव एंट्रन्सान तूं आफ्टर युजली BAMSचे ऑप्शन एंट्री लास्ट स्टार्ट जावचें, इवन नाव लास्ट ओपन जावचें. सो हांव इंजिनियरींग ऑप्ट केल्लें बिकॉज म्हाका MBBS ऑप्शन दॅट आर गिवन म्हाका मेळ्ळें तें. सो आय वॉज कसं केलें म्हळ्यार इन्स्टेड ऑफ ड्रॉपिंग अ इयर कसलें पण करुया लायफारी. सो निराश जायन अशी इंजिनियरींग जावें म्हणून इंजिनियरींग कॉलेज जॉइन जालें. बट कसं जालें BAMS ऑप्शन एंट्री ओपन जालें. आय सेड डॉक्टर न्ही यू आर सर्वींग ह्युमन बिईंग्स ओनली एनीवे. सो हांव BAMS ऑप्शन एंट्री घाल्लें. म्हाका SDM कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा मेळ्ळें. एक वेळा कॉलेज जॉइन जालें मागीर आय कांट बी थँकफूल इनफ फॉर हॅव चोजन दीस प्रोफेशन. सो तें रियलायज जालें. करेक्ट. आमकां कळटा तूं कितलें हार्ड वर्क करून तुगेलें BAMS केलें म्हळ्यार. सो वी नो यू गॉट 9th रँक इन योर BAMS. रिसर्च म्हळ्यार सब्जेक्टान रिसर्च म्हळ्यार सब्जेक्ट तातूंत म्हाका 9th रँक मेळ्ळें. ओके. ताचे नंतर तू MD करचाचें म्हणटलें. सो MD इन द्रव्य गुणा तू केलें. ताचे कशें आसता एंट्रन्स म्हळ्यार तूं एक MD वचका जाल्यार की BAMS वचका जाल्यार फॉर एग्जांपल कोण की एक आतां PUC जावन प्लॅन करता आसा हांव BAMS वचका एक MD वचका तर एक कशें आसता ते एक पाथ कशें आसतात आनी कसो एप्रोच कशें सुका म्हणून तूं सांगता? एंट्रन्स प्रिपरेशनाचे +2 जालें मागीर स्टँडर्ड प्रिपरेशन्स आसता. एक डॉक्टर प्रोफेशनाक जॉइन जावका जाल्यार कसं पुरो क्वॉलिफिकेशन्स जावका दॅट स्टँडर्ड सेट ऑफ प्रिपरेशन्स आसता. एक नॅशनल एंट्रन्स एक्झाम म्हणटा दॅट इज इन जनरल. बट BAMS म्हळ्यार एक सब्जेक्टाक जॉइन एक वेळा जालें मागीर द टोटल अप्रोच इज डिफरंट. अप्रोच ऑफ स्टडींग, अप्रोच ऑफ डिफरंट थिंग्स अराउंड यू, एक डिफरंट वर्ल्ड तें. आमी 10th तारी ओके 12th तार शिकेल कसं परस पळय इट्स अ कंप्लीट डिफरंट वर्ल्ड वेन यू आर एंटरिंग दीस आयुर्वेदिक फील्ड ऑफ वर्क. सो ताजें एक रियलायजेशन आसका. अँड अकॉर्डिंग टू मी आयुर्वेदा ऑप्ट करता जाल्यार यू मस्ट हॅव ताजे बेजिक्स म्हळ्यार ताजे अप्रोच कशें आसता तातूंत कसो बरो शिकचें आसता. सो ऑनेस्टली सांगता जाल्यार म्हाका कोत नाशिल्लें. संस्कृत म्हळ्यार एक जो आमगेले लँग्वेज आसता सो ताजे वयर आमकां होल्ड आसल्यार आय थिंक इट्स बेस्ट. सो तुमी लँग्वेज सिलेक्शन करतना ऑप्ट फॉर संस्कृत बिकॉज मस्त हेल्प जाता. संस्कृत येन जाल्यार यू कॅन कोप अप बट यू हॅव टू वर्क लिटल हार्डर देन देम. बट एज अ सब्जेक्ट इट विल बी आमकां मस्त कश्ट जाता म्हळ्यार आमगेले बॅकग्रावंड त्यान आसना. सो दॅट ओरिएंटेशन आसका एक BAMS कॉलेज जॉइन जावका जाल्यार. अलॉंग विथ दॅट सो BAMS कंप्लीट जालें मागीर
एम डी करता जाल्यार अगेन आफ्टर BMS आमकां AIPGET म्हळ्यार लायक नॅशनल एंट्रन्स एग्जाम आसता. सो त्या एंट्रन्स एग्जामाक ऑल 5 इयर्साचे कोर्स वॉट एवर आमकां शिकिल्ले त्या पुरा सब्जेक्ट्स आसता. त्या एंट्रन्स एग्जाम क्लियर जाल मागीर MD डिपेंडींग ऑन आमगेल रँक MD कॉलेज आमकां अलॉट जाता. सो मेगेल जर्नी री म्हाका इफ हांव लेक्क न्ही एक्चुली म्हाका एक अटेम्प्टार MD जातल की ना की म्हळ्यार हांव तेदना एक रियालिटी शोर आशिल्ली इंटर्नशीप करचे टायमार. सो हांव सिरियसली शिकता आशिल्ली फॉर MD बट बिकॉज ऑफ रियालिटी शो म्हाका चिकेची I was like floating on two boats. So in this situation I have to thank one sir of mine. His name is Dr. Nagaraj Pujari sir. सो हांनी SDMचे एक लेक्चरर जावन आसाची. तांणी आमकां एंट्रन्साक कोचिंग दिताची. सो हील सिलेक्ट अ ग्रूप ऑफ पीपल. तांगेले एक एंट्रन्स क्लास आसता म्हणजे तांगेले एक एंट्रन्स एग्जाम आसता. तांगेले एंट्रन्स एग्जाम जॉइन जावचेक एंट्रन्स कोचिंग जॉइन जावचेक. सो तांगेले एंट्रन्स क्रॅक जाल मागीर तांणी तुमकां फॉर फ्री कोचिंग दिताची अँड दॅट इज द बेस्ट कोचिंग यू कॅन एवर गेट. सो तांगेल निमती आय कूड गेट आतां कसन कॉलेज मेळ्ळा म्हाका तांगेल निमती आय कूड गेट इट अँड आय वॉन्ट टू थँक हिम फॉर दॅट. ओके सो तू MD केला करतास द्रव्य गुणान तू थंय बेसिकली कसं करता तू आतां तुका लायजर्नीन कसं शिकू मेळटा तुका? मेगेल सब्जेक्ट येवका जाल्यार मेगेल सब्जेक्ट द्रव्य गुणा. द्रव्य म्हळ्यार an object, any object for that matter, and गुणा म्हळ्यार ताची प्रॉपर्टीज. सो आमगेल एज अ डॉक्टर आमगेल ऑब्जेक्ट कसं ना इट विल बी मेडिसिन्स. सो त्या मेडिसिन्साचे प्रॉपर्टीज आमी कसर पुरो आसता त्या आमी आमगेल सब्जेक्टार शिकताची. सो द्रव्य गुणा इन आवर ब्रांच वी लर्न अबाउट प्लांट्स अँड अदर मेडिसिन्स अँड देअर प्रॉपर्टीज. तशी विंगड ब्रांच आसाची. आयुर्वेदा एक BMS कंप्लीट जालें मागीर काय चिकित्सा जावन आसा. काय चिकित्सा म्हळ्यार इट्स इक्वलंट टू जनरल मेडिसिन. देन वी हॅव शल्य तंत्र बेसिकली मीन्स सर्जरी. Then we have Prasuti Tantra and Stri Roga, which means OB-GYN, obstetrics and gynecology. Then we have Kaumara Bhritya, which means pediatrics. So tashi must branches Dravya Guna जावन अशो. Rasashastra Bhaishya Kalpana, that is all about medicine making and manufacturing करचे आणि ताज medicine का property. So there are different branches. A lot of options are available for all the BMS graduates. ओके तू हा पुरा आता शिकता असताना तुका कॉलेजा लायफान तुका मेमोरी सांगचे कसं तुका एक उडगा सांगतास? ओके कॉलेजान तू मेगेल मेमरी कसन म्हळ्यार एंटर जाल कूडले फुल फोकस वॉज ऑन ओके शिकून काडका. बट शिकतना सब्जेक्ट्स पळयतना कळ्ळें की वाव दिस इज म्हळ्यार संस्कृत श्लोकास बेसिक पंचमहाभूत जावो त्रिदोष सिद्धांत जावो आनी पुरो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा हे कसन जातल वा मेगेल करान फर्स्ट इयर हांव पास जाता वा म्हण त्या नमने क्वेश्चन तितले एक डिफरंट स्पेक्ट्रम ऑफ लर्निंग त्या एक वर्ल्ड डिफरंट त्या एक्सप्लेन करूं जायना. सो हाफ ऑफ माय फोकस वॉज ऑन दॅट. आनी कसन मेगेल फोकस काय आशिल्लें म्हळ्यार आमकां लकीली आय वॉज अ पार्ट ऑफ विश्व कोंकणी. आय एम अ पार्ट ऑफ विश्व कोंकणी अँड आमकां हांगा कॅम्प्स जाता as you all know. So camp experience and my college experience, I think overall it was very beautiful. With उलोवका जाल्यार इतल्या ओपन जावन कॉन्फिडंट जावन उलोवका जाल्यार आय थिंक विश्व कोंकणी कॅम्प्सान म्हाका हेल्प केलेलें. आमकां कसन ट्रेनींग मेळ्ळें तातूंत एंड माय फ्रेंड्स विदाउट हूम एग्जाम पास जावंक जाल्यार ऑनेस्ट सांगूंक जाल्यार म्हगेले फ्रेंड्सूच म्हाका हेल्प केलेले. म्हळ्यार शोज आसताशिल्ले हांव कॉलेज टायमार आय वूड गेट माय सिंगींग शोज मेळटाशिल्ले. इवन एग्जाम टायमार म्हाका शोज मेळटाशिल्ले. सो आय हॅड टू आय वूड गो टू द शोज एंड देन सकाळी पूड म्हगेले फ्रेंडाल घर कडेन वचून फूल ब्रेन स्टॉर्म म्हाका हें पुरुशे इंपॉर्टंट पॉयंट्स ह्या म्हगेले फ्रेंड श्वेता प्रभू म्हणून सांगून तीन आतां गुरुपुरा क्लिनीक ओपन केला. सो तीन म्हाका ब्रेन स्टॉर्म करचे ह्या शिक ह्या इम्पॉर्टंट हें अशें क्वेश्चन येतले. सो क्रेडिट्स तिका दिवं हांव इफ आय हॅव पास्ड BMS म्हळ्यार एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग म्हणटा तसं. ओके हा तुका पुरा कॉलेजा जर्नी सांगली तू आता ऑलरेडी सांगलें तुका शो आसताशिल्ला आनी तुगेला टायम तू मॅनेज करता आशिल्ली म्हणून. तशें आतां साधारण एक सायन्स म्हणटना सूर जाता एक पेरेंट्सान सांगचे की चेडवान सांगचे की पुरसद ना बिजी आसा सायन्स घेतला शिकू चड आसा. ताजे नंतर म्हळ्यार एक मेडिकल डिग्री तू BAMS केलें आतां MD
बट तू तुगेला इक्वल इम्पॉर्टन्स तू तितले तुगेला पॅशन आनी तुगेला सिंगींग जर्नी समेत तू मुखार व्हरतास सो तू कशी बॅलन्स करता जाल्यार ह्या दोन्ही जर्नी तुगेला दोन जर्नी बॅलन्स करता जाल्यार मेन थिंग इज आमक मन आसका आमगेल इंट्रस्ट बट ताज्या के व्हड रिजन म्हळ्यार कॉपरेशन ऑफ वन इन्स्टिट्यूशन आमी खंयच्या इन्स्टिट्यूशनार शिकता ताची त्या इन्स्टिट्यूशनाचे कॉपरेशन आसका आनी घरान कॉपरेशन आसका ह्या तीन बॅलन्स जावन आसल्यार नथींग इज इम्पॉसिबल सो हांव थँक्यू म्हणटा जाल्यार एकमेकांक अम्माक तीन केन्नाय म्हाका यू नो फील जावचें सोनी she always kept encouraging me whenever I was tired or feeling low. Second is my institution who understood. You know, there were times when I was very dull. Night shows dull my college avatan definitely you will be dull, you will not be in your state of mind, but I think my lecturers did understand and they were very supportive of it. अनेक म्हाका उडगास आसता यू नो दे टू कम एंड आस्क मी कशें चल्लें शो आशिल्लें तुका कशें चल्लें सो SDM तूं म्हगे लेक्चरर्स आसाची तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट केलें एंड त्या पुणी सिंगींग शोज जालें हांव इंटर्नशीप करतना हांव रियलिटी शो वता आशिल्ली माय टायम वूड गो टू दॅट रियलिटी शो म्हाका हांगा चड टायम दिवंक जायनाशिल्लें तेदना बट ताचे आमगेले डिरेक्टर ते एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर डॉक्टर ममता मॅम आशिल्ली तेदना सो तीन म्हाका शी गेव अ कंप्लीट सपोर्ट एंड इवन नागराज सर हांव म्हणटा एंट्रन्स कोचिंग दिता आशिल्ली आमकां इवन ही टोल्ड येस यू कॅन गो फॉर इट इफ यू वॉन्ट टू बट कीप स्टडींग सायमल्टेनियसली म्हणून सांगून तशीची ह्या आतां MD करची कॉलेज तशीची म्हाका म्हगेले HOD मॅम आले मस्त सपोर्ट आसता शी ट्रस्टेड इन मी शी बिलीव म्हळ्यार तांकां आमगेलो ट्रस्ट आसता की यू कॅन मॅनेज बोथ सो दॅट ट्रस्ट इफ यू डेवलप इन देम आय थिंक एनी इन्स्टिट्यूशन विल बी रेडी टू यू नो सपोर्ट यू ओके आता मी तुगेल्या सिंगींग जर्नी विषयी उलोवचें तू फर्स्ट स्टार्ट करतना नम्म सुपर सिंगर म्हणाल्या नम्म टीव्हीचे एक चॅनलाचे एक सिंग रियालिटी शो मागीर वॉइस ऑफ GSP तू पार्टिसिपेट केला यूथ ऑफ GSP कंडक्ट केलेला मागीर तदनंतर गाना चंदना आणि मागीर हाडू कर्नाटका मागीर रिसेंटली येदु तुम्ही हाडू अशें तू एक लोकल चॅनलाचे दुखून एक कम्युनिटी त्यांनी म्हळ्यार यूथ ऑफ GSP त्यांनी केलेले एक सिंगींग शो जावचे पुरो मागीर एक टीव्हीचे एक हाजे रियालिटी शो जावन अशें पुरो येदु तुमी हाडू न्हू जो हाडू कर्नाटक हे पुरा तुगेले जर्नीन तुगेले एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें आनी हाऊ वन वॉज डिफरंट फ्रॉम ईच अदर तुका कशें दिसलें सो स्टार्टींग म्हगेली जर्नी एक कॅमेरा एक्सपोजर सिंगींग वायज पळोवपाक जाल्यार इट वॉज नम्मा सुपर सिंगर तांतू जजस आशिल्ले राजगोपाल सर आसचे पुरो मागीर किटू सर आसचे पुरो गुरुकिरण सर आसचे पुरो सो तातूंत हांव बेजीक म्हळ्यार म्हाका चड सिंगींग आतां युट्यूबार विडियोज आसा जावं पळयत म्हगेलें सिंगींग इट वॉज नॉट गुड म्हळ्यार स्टँडर्ड नाशिल्लें बट त्या रियालिटी शोन तो आशिल्ले को कंटेस्टंट्स आशिल्ले पळय दे वर very inspiring tange level of singing at that particular time only so I was comparing myself to them ki okay ashas standard of singing ashas and I'll really need to you know work hard so they maka reality check jalla tu kai raptas mun sangono ya entire ocean antu tu kai as mun maka they kald maka so once I realized that I started pushing myself with the help of my mom music class join jale restarted music class Pandit Ravi Kiran Manipal hangela Hindustani classes join jali so then slowly I tried to improve my singing so that next mak judge kash jalla magel improve jalla ki naam mak kolka jallari youth of GSB tangela voice the voice of GSP Puttu Narsimha Nayak mam judge jawn ashilo so they jamkale ama they makal ki okay I have improved आणि थंय म्हाका एक एनकरेजमेंट मेळ्ळा ओके यू कॅन सिंग म्हळ्यार म्हगेलें कॉन्फिडन्स लेवल मस्ट डावन जालें त्या शो जालें मागीर हांव बदल सांगता पद त्या नमना एक लेवलार आयलेलें हांव बट त्या शोआ निमती म्हाका एक एनकरेजमेंट मेळ्ळा की येस यू आर समथींग यू आर नॉट ग्रेट बट यू आर समथींग यू हॅव दॅट पोटेन्शियल म्हणून म्हाका कळ्ळें इवन तो म्हगेलो म्हाका सांग दुखून सांगता आशिल्लें ना देवा तो सांगता बट तें सेल्फ रियलायजेशन म्हाका केन्नाय जायना आशिल्लें सो त्या शोन तूं म्हाका कळ्ळें की ओके I can do this singing त्या कॉन्फिडन्स मेळ्ळें त्या जालें मागीर हाडू कर्नाटका गाना चंदना म्हणून एक आमगेल्या चंदना टीव्हीचे ऑडिशन्स आयले थंय ऑडिशन्स दिले थंय यू नो थंय मस्तू विंगड
कडे दुखून सिंगर्स आसाची. सो अगेन यू गेट अ रियालिटी चेक देर की वेर यू स्टँडींग इन दॅट लेवल. थंय मस्त शिकचें मेळ्ळें. मागीर हाडू कर्नाटका ऑडिशन्स दिले हांव. सो इतलें पुरो जालें मागीर एक चूर कॉन्फिडन्स आयलें दॅट आय कूड क्रॅक दॅट ऑडिशन्स. सो हाडू कर्नाटका ऑडिशन्स क्रॅक जालें मागीर देन आय केम इन टू येदो तुंबी हाडू वेणू. सो दिस इज ऑल लायक ह्या दोन लास्ट टू इट इज अ डिफरंट एक्सपिरियन्स एज कम्पेअर टू द रेस्ट. बट शिकच्या चड मेळ्ळें पुरान तें. तुगला खंयचे एक स्पेसिफिक एक मेमोरी शेअर कर जाल्यार तुगला येदो तुंबे हाडून सिन्स द लास्ट रियालिटी शो खंयचे तुका तांतू एंटायर जर्नींत एक मेमोरेबल म्हण दिशिल्लो शो. मोस्ट मेमोरेबल म्हाका दिशिल्लो शो म्हळ्यार म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली त्या स्टेजान. म्हगेल्या अम्माक म्हगेल्या लागीं बस करून तिगेल तिक्क म्हणून डेडिकेट करून पद म्हणजे म्हाका एक व्हडलो ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी त्या स्टेजारी. सो ताजे खातीर एंड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स म्हाका इतलें शिकचें मेळ्ळें त्या स्टेजार हांव यू नो थँक्यू म्हणटा. बिकॉज म्हगेले एंटायर जर्नी म्युजीक जर्नीच म्हगेल्या अम्माल निमत जालेलें. सो तिकाच स्टेजार बस करून तिगेल खातीर एक पद सांगून म्हाका एक यू नो इन सच बिग स्केल म्हाका म्हगेलें अम्माक एक डेडिकेट करूं मेळ्ळा म्हणल्यार आय थिंक आय शूड बी रियली थँकफूल. त्या ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट दॅट ऑपॉर्च्युनिटी एंड आय गॉट दॅट एंड दॅट इज द मोस्ट मेमोरेबल थिंग. So since you have told about inspiration, so तुका सिंगिंगाक कोण inspiration तुका सिंगिंग हा पाथ तू चूज कोर का म्हणून तू डिसाइड केलेला. डेफिनेटली हांव सांगलां म्हगेल्या अम्मा सांग दुखूनची घरांत भर युजली आमगेले हांगा इंडियन कल्चर तशी फूल ऑफ म्युजीक. उठेल कूड भजन घर कडें देवस्थानार भजन संजेर म्हणटा भजन घर कडें आनी डिफरंट आमकां एंटरटेन टू कीप अस एंटरटेन. अम्मा आमगेर उलयता आसतशिली आमगे पद सांगता आशिल्ली यू नो काम करतना केन्नाय आमान काम करतना पद सांगचें. सो त्या म्युजिकाचे एक आनी अण्णा शिकयत आशिल्ली कॉम्पिटिशना पुरा. सो अम्मा अण्णा शिकयतना हांव आयकच आशिल्लें. तेणे म्हाका शिकोवच स्टार्ट केली. सो फस्ट टीचर म्हगेले अम्मा. सो या म्हगेले अम्माची म्हगेले बिगेस्ट इन्स्पिरेशन. ओके तुगेला फर्स्ट टीचर तुगेला अम्मा म्हणून सांगल तू थंय देखून नेक्स्ट तुगेला म्युजिकल जर्नीन तू कोणा लेगी शिकली. फर्स्ट शिला दिवाकर श्रीमती शिला दिवाकर ती आतां आमगे लुटना तिगेर शिकला हांव सान आशिल्लें 5 वर्साचें आशिल्लें तेन्ना. 1 वर्स कर्नाटीक म्हगेले बेजीक सिंगिंगाचे म्हाका क्लासिकली म्हागेले बेज स्ट्रॉंग केलेलें शिला दिवाकर मॅमानाची. सो तांगे लागी हांव कर्नाटीक क्लासिकल म्युजीक शिकली. जालें मागीर रिसेंट एक 5 वर्स दुखून पंडीत रविकिरण मणिपाल हांगे लागी हांव हिंदुस्तानी शिकतास हानी दोगजन till now म्हगेले म्युजिकल जर्नी. तो तितलें मात्र न्ही रियालिटी शोज तू योर को कंटेस्टंट्स आर ओनली योर बिगेस्ट टीचर्स. तांणी येवन सांगताची हांगा हें जावन अशें पुरो हांगा अशें सांग आनी कितें बेटर येता. ते आमकां मेंटर्स आशिल्ले दोग जाण श्रीमत आमगेले मंगळा रवी मॅम आनी सुनीता मॅम. सो हानी दोगूय दे आर ऑल्सो वन ऑफ इम्पॉर्टंट गुरूज इन माय लायफ. हा पूरा तुगेल्या म्युजिकल जर्नीनंतर आनी खंयचे अंत तुका पॅशन आस की वॉट एल्स यू डू एज अ हॉबी एज अदर दॅन म्युजीक. येस अदर दॅन म्युजीक सान आसतना डान्स करता आशिल्लें हांव. सान आसतना भरतनाट्यम शिकिल्लें. फस्ट म्हगेले भरतनाट्यम गुरू प्रमोद उल्लाल सर म्हणून सांगून तें सान आसतना शिकिल्लें. आमगेले घरा येवन सर म्हाका कन्नडा शिकयत आशिल्लें. आनी मागीर चिकेची एक आय थिंक एक 9th की 10th म्हणटना आमगेले शारदा मणिशेखर मॅम श्रीमती शारदा मणिशेखर हांगे लागी भरतनाट्यम शिकलें हांव. बट म्हाका कंटिन्यू करूं जाय न्ही तेन्ना. सो एक बेजीक नॉलेज म्हाका ताजें आसा. दिस इज नॉट अ ग्रेट डान्सर बट या म्हाका डान्स म्हळ्यार इश्ट. इन बिटवीन हांव म्हगेले कॉलेज PUC टायमारी म्हगेले अम्मा थ्रू अम्मा एक ड्रामा आर्टिस्ट जावन आशिल्ली. सो एक दीस आर्टिस्ट नाशिल्लें एक ड्रामाक. सो आय वेंट एज अ रिप्लेसमेंट आर्टिस्ट. Small role. Then I think that also became a thing. I did that for a few months. Theatre artist जावन आशिल्ली. That आनी आतां रिसेंटली म्हगेले एक नवे हॉबी. आय लव रिडींग नॉवेल्स. पेश लागला नॉवेल्साचे आतां रिसेंटली. गिटार राजगोपाल सरा लागी गिटार शिकता आशिल्ली लॉकडावन टायमारी. सो इवन दॅट इज एडेड ऑन नाव.
ओके हाजी पुरा हाजी ओटू आम्ही पळयला विश्व कोंकणी केंद्र आमगे लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ तू एक शो होस्ट करतास सो ताज ओटूची तुका लायक सान आसतना तू एक लोकल चॅनलान तू V4 चॅनलान एक लाईव्ह होस्ट केलं सो ता एक्सपिरियन्स तुगेल कशें आशिल्ला फर्स्ट टाइम वतना स्टुडिओ आतां म्हाका ताजे बघ आलोचन करतना इट साउंड्स रियली फनी फॉर मी 6th स्टँडर्ड आशिल्लें हांव तेन्ना तू एक टीव्हीर ऑडिशन जायलेलें की अशें चेडू जावकाच आमकां हांव कसन सांगता म्हूण सांगून म्हाका बट एक फावट ट्राय कर वचून कसन जाता पळया एंड ट्रायड ते ऑडिशन्स आशिल्ले सिलेक्ट जालीची सो इट वेंट ऑन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स सो त्या चेडू आल्यात सान चेडू आमी एक 6th 7th स्टँडर्ड चेडू आमी पुरा इट वॉज लायक अ कॉल शो म्हळ्यार कॉल करून तांगेले उलोवचें ऑडियन्साले उलोवचें सो त्या एक्सपिरियन्स इट वॉज व्हेरी क्यूट एंड या आय विल ऑलवेज रिमेंबर दॅट That's really nice. आता हा पूरा जर्नी आम्ही ऐकताना कळता एव्हरीबडी नोस यू आर अ सेलिब्रिटी अँड ॲज अ सिंगर अँड ॲज अ डॉक्टर ऑल्सो सो व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन कोणाला अपॉइंटमेंट घेऊन जेन्ना मेळटा आसला बट स्टील वॉट आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड ऑलवेज VHWKC वेन एवर आय हॅव कॉल्ड यू फॉर एनी इव्हेंट आमगेल खंयचेय इव्हेंट आसा वैष्णवी ह्या दिवस इव्हेंट आसको आमकां कोंकणी अभिमान गीत सांगू का आमगेल कार्यक्रमाक हांव म्हणटना विदाउट इवन अ सेकंड थॉट ऑलवेज वैष्णवी you have told yes to us so what makes you do that come back I'll be waiting kedan mak te pad sangu melta magil favorite pad ta konkani avsuku amgeli शकुंतला किनी मायेन बरयलेलें magil favorite pad anni mak te राग मस्त इष्ट हांव राखून रावता केदार म्हाका सांगू मेळटा म्हूण सांगू न्हू सो दॅट्स वाय एवरी टायम यू कॉल आय लायक ओके सानका आय विल कम तितून मात्र न्ही आय मीन आय लव द सॉंग बट हांगाचें एटमॉस्फियर इट्स लायक अ फॅमिली ते म्हाका आपोवचे इट्स नॉट लायक दॅट घरच्यांक आपोवचे वॉट इट डजंट मेक सेन्स इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी बिकॉज यू हॅव ऑलवेज दिस WKC has always been there for me. It is going to be there for me. Always. It's going to be so. That's it. It's very simple. Yes. तू सांगलावरीची तुगेला फ्रेंड ऐकले ना क्लिनिक दवरला म्हणून तू सांगला तशीची सो व्हॉट इज योर नेक्स्ट प्लॅन तू नेक्स्ट प्रॅक्टिस आणतो सो व्हॉट यू वॉन्ट टू डू नेक्स्ट दॅट इज नेक्स्ट कसं म्हणारी मगेल गोलाक पावला म्हणके एक स्टेप हांव एक जून आणतोय क्लिनिक ओपन करतस मगेल एक सान म्हळ्यार एक सेटअप ओपन करतस सो दॅट विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रीचिंग द गोल एंड देन आय हॅव टू सी वॉट हॅपन्स आनी क्लिनिक ओपन करचे एक ड्रीम एक्चुली म्हाका ना आशिल्लें हांव टिचिंगार चड इंट्रस्टेड आशिल्ली म्हळ्यार म्हगेलें स्वंत क्लिनिक ओपन करका म्हळ्यार इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड त्या करेज म्हाका मेळ्ळेलें एक आमगेले एक सर आसा आफ्टर अपार्ट फ्रॉम कॉलेज आय गो टू दीस आमगेले एक स्टडी सर्कल आसा सो राघवेंद्र राव सर डॉक्टर राघवेंद्र राव सर सो तांणी शिकयताची लायक आयुर्वेदा कशें शिकता आनी ताजे प्रिंसिपल्स कशें अर्थ करून घेवका सो ह्या पुरा ताजे वयर मोग म्हाका आयुर्वेदा वयर मोग घेवका जाल्यार त्या सर is responsible so tangel nimti I've got even this much confidence makas jarare it's because of him so tangel nimti tangel ashirwad geun I'm going to open a new clinic so yeah that's really good news tugala musical journey tugala next kasa to plan kartas other than you're giving a shows yeah musical antu makka classical music hav shiktas neva I want to focus more on that पंडित रवी किरण सरला शिकता सो तांगेले आशिर्वाद निमती तंतु म्हाका चड एक्चुली हांव आतां ताजे त्याच क्लासिकल चड आयकुचे सो ताजे वेर म्हाका चड इंट्रस्ट येताच आतां या सो आय थिंक दॅट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप इन म्युजीक ओके तुगेला म्युजिकल जर्नी तू अशीची आनी मस्त सक्सेस माडो मस्त बरें जावो तशीची तू आतां MD करतना तुगेले फर्स्ट इयरान तू 7th रँक आयला सो तशी तुगेला नेक्स्ट आनी 2 वर्स तुका शिकू आसा आनी थंय तुका मस्त सक्सेस माडो तुगेले नवी जावचे क्लिनिकय मस्त सक्सेसफूल जावो म्हूण आमी तुका विश करता थँक्यू सो आमगेले हे सगळे प्रोग्राम तुका हांगा आपोवन हाडू तुका सिंगर येनातला रे कार्यक्रम खंडीत कंप्लीट जायना सो वन सॉंग which you would like to dedicate for your entire journey of music
इफ यू हॅव टू डेडिकेट एक सांगेत मग. ओके, आत्ता म्हाका स्ट्रायक जाता तसं एक पद, एक हिंदी पद या म्हगे फेवरेट पद. तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए. हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए. ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर. ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगी जिंदगी भर. सारे संसार का प्यार मैंने तुम्ही से पाया. तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए. वाव, तू केन्ना सिंग करतसला रे राबोसचे नाका म्हणटस आयकता वैश्या सो दॅट्स रियली नाईस. आता आम्ही कार्यक्रम क्लोज करूच पुढे तू एक ऑडियन्साक कसं मेसेज सांगच्या किस्ट पावता. मेगे लायफ जर्नी इज व्हेरी स्मॉल. हांव मेसेज दिवंक तसं कसं लायक यू नो कसं ना, बट हांव कसं एक्सपिरियन्स केला म्हणल्यार हेंच जावका म्हणून डेफिनेटली एम आसका लायफारी. बट तुमकां हेंच जावका म्हणून आसून तुमकां मेळना जाल्यार वेर एवर यू लँड अप इन लायफ आय थिंक सर्च सम रिजन्स टू बी हॅपी with what you have तुम्ही खंय रीच जाल्याची तांतू and start loving where you have reached. I think that's what I have learned. That's a beautiful message वैष्णवी. आम्ही वैष्णवीला तिगेला एक्सपिरियन्स सांगतो तेच आम्ही शिकू का. तीन सांगल्या तिका BAMS म्हणू स्टार्टिंग गोतना अशी मागीर ती थंय लँड जाली म्हणून सांगून इवन इफ शी लँडेड देर ऑल्सो शी गॉट rank in her BAMS and then rank in even in MD. So it is not easy. तो आता आनी कोणाल की कतिर कोर्च पशी तिगेले कतिर तीन त्या घेत तरी पॅशनेटली काण घेऊन तिनं तिगेला MD केला जो आता सिंगिंगाच्या तिगेला जर्नी अशा पुरो दॅट डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट मेसेज टू ऑडियन्स वैष्णवी. तू हांगा इतले टायम दिवन आमगेलो तो येवन भासाभास केलेल्याक तुका धन्यवाद सांगता. तशीच आमगेला ह्या कार्यक्रम इतले वेळ पडयलेले आमगेला पुरा ऑडियन्साकय देव बरें करो म्हणून सांगता. मुखावेल अनेक प्रोग्रामांतू अनेक अलुमनाय लोटू वापस मेळया. थँक्यू.